नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांत पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. एनओसी रद्द केल्ल्यान अडचणीत आयिल्ले तिरुमला तिरुपती मल्टी स्टेट सहकारी सोसायटीचेर आतां आनीक एक संकश्ट. खातेधारकां मदीं खवदळ, पयशे काडपा खातीर लोकांची गर्दी. फोंड्या पोट वेंचणुके खातीर काँग्रेसीची चल्ल्या तयारी. वेंचणुकेंत काँग्रेसूच मारतले बाजी, आमची चल्ल्या रणनिती. विरोधी पक्ष युरी आलेमांवान उक्तायलो विश्वास. बीट्स पिलानी कॅम्पसात विद्यार्थ्यांक मरण येवपाच्या घडणुका विशीं ह्यान पयलीं केल्ली चवकशी. सरकारान परतून मागयला सविस्तर अहवाल, सांगता मुख्यमंत्री. काँग्रेसीची आवाज तुमचो सांगात आमचो जनसंपर्क मोहीम चालू. गोंयकारांकडेन थेट संवाद साधपाचो आनी विधानसभा अधिवेशनात आनी हेर माचयेचेर तांचे प्रश्न मांडपाचो करतलो यत्न. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवाची म्हायती. 8वी ते 10वी मेरेन शिक्षण घेतिल्ले आनी सध्या बेकार आशिल्ल्या तरणाट्यांक दितले दीनदयाळ ग्रामीण कुशळटाय येवजणे खाला 6 म्हयन्याचे प्रशिक्षण. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांची म्हायती. मांडवी न्हंयत आनीक एका कॅसिनोक मेळ्ळा मान्यता. हे प्रकल्प येता फक्त न्हंय दूषित करपाक. विधानसभेत मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार फक्त हांसून दिता जा. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवान उक्तायली तिडक. आनी आतां खबरो विस्तारांत. एनओसी रद्द केल्ल्यान अडचणीत आयिल्ले तिरुमला तिरुपती मल्टी स्टेट सहकारी सोसायटीचेर आतां आनीक एक संकश्ट उप्रासला. सोसायटीच्या दिवचलच्या फाट्यान दिल्लो वेपारी परवानो पालिकेन फाटीं घेतिल्ल्यान खातेधारकां मदीं खवदळ पडला. पयशे काडपा खातीर लोकांनी गर्दी केली. तिरुमल्ला तिरुपती मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीक दिल्ली एनओसी सहकार निबंधकान रद्द केल्ल्यान ही क्रेडीट सोसायटी अडचणीत आयल्या. तातूंत भर म्हळ्यार सोसायटीच्या दिवचलच्या फाट्यान दिल्लो वेपारी परवानो दिवचल पालिकेन फाटीं घेतला. पालिकेन तशी नोटीस दिवचल फाट्याच्या दाराचेर लायल्या. दुसरे वटेन क्रेडीट सोसायटी बंद जातली ह्या भयान खातेधारकांनी पयशे काडपाक बुधवारा गर्दी केल्ली. तिरुमला तिरुपती जी आमची मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट बँक हेंचे जेन्ना आमी काल व्हिडिओ व्हायरल जालो किंवा बातमी जेन्ना आउट जाली की तेंच्या कडेन तेंचे एनओसी रिजेक्ट जाले म्हणून आनी एनओसी रिजेक्ट जाल्यामुळे आतां तेंचो वेव्हार फुडें चलतलो काय ना असो सबरम आमकां भंय पडलो. कारण आमीच न्हय तर खुबशे लोकांनी ह्या तिरुमला तिरुपती स्टेटीवर पयशे इन्वेस्ट केल्ले आहा. ते पिग्मीचे आहा, एफडी आहा, कोणाचे आरडी आहा आणि त्यामुळे लोक भिथरले. आणि आज सकाळी आमी जेन्ना हांगासर येवन तेंच्या ऑफिसान मेळ्ळे स्टाफाक आनी बँक ओपन आसली आणि स्टाफ आपल्या पर्यंत ट्राय करताले आन्सर दिवपाक. पण ठाम अशें आश्वासन किंवा हें आमकां आजून कांयच मेळ्ळें ना. तेंच्यांनी सांगलां पयशे तुमचे दिता, आमकां 1-2-3 दीस टायम दिया. 2-3 दिसां भितर आमचो जो कितें इश्यू आसा आमी सॉर्ट आवट करून घेता आनी आमी तुमचे पयशे तुमकां भरून दितात. आतां तेंच्यांनी प्रोसिजर सुरू केला. जेंका प्री मॅच्युअर्ड हें जाय, विड्रॉवल जाय किंवा पिग्मी विड्रॉ करपाक स्लिपी भरून ते घेतात, फॉर्मां भरून घेतात. पण ओरिजिनल घेता आसतना तांकां जे ओरिजिनल डॉक्युमेंट रिसीव करता आसतना कस्टमराक किंवा त्या लोकांक ग्राहकाक जो आपल्या कडेन एक डिव्हिडंटरी डॉक्युमेंट जाय, जसं की स्टॅम्प मारून सायन मारून दिवप, तो ते दिना. आपल्या पर्यंत ट्राय करतात की काय जावंक ना, भंय ना, तुमचे पयशे सुरक्षीत आहा, आमी तुमचे दितले. आमची गोंयानूच न्हू, आमच्या ऑल ओवर इंडियेकूय हांगासर मल्टी स्टेट आसल्यामुळे ब्रँचीस आहा, सगळें वेवस्थीत जातलें. खंय तरी मातशी हेवटेन तेवटेन हें जालां घोळ म्हणून मातशें म्हणटा तें उरलां. ते आमी 2-3 दिसान सॉर्ट आवट केल्या उपरांत तुमच्या कडेन आमी तुमच्या कस्टमरा कडेन येतले, तुमच्या कडेन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन चेक केला ते क्लियर करतले अशें म्हणून आमकां आश्वासन दिलां. पण तरी सुद्दां मनान कस्टमराची भीती आहा की हेजे पयलीं जे बॅड अनुभव आहा जे मायक्रो फायनान्सचे पळयला तेतून लोक आनी आमचे कस्टमर सगळे भियेल्ले आहा. तिरुमल्ला तिरुपती क्रेडीट सोसायटीच्या प्रतिनिधीची भेट घेतली. आपणे तांकां नोटिसीत मागयिल्ले अहवाल सादर करपाक आनी सगळ्या अटींची पूर्तता करपाक सांगला. ताचे उपरांत सरकार ह्या विशयाचेर विचार करतलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. हय, म्हाका मेळपाक आयिल्लो तेंच्या कडेन. हांवें ऑलरेडी तांकां सांगलां कॉपरेटीव रजिस्टरान आमच्यो ज्यो क्वेरीज काडल्या ते रिगार्डींग दॅट सोसायटीच्या संदर्भात ते पेपर तुमी सबमीट करा म्हणून सांगलां. ते पेपर सबमीट केल्या उपरांत गव्हर्मेंट विचार करतलो. कित्याक करूं नाशिल्लें तेंच्यांनी? आतां ते हांव कशें सांगता? 3 वर्सां तांकां नोटीस काडल्या आनी तांच्यांनी करूंक जाय. Sir, what is the advice to account holders now at the moment?
माझे म्हणणें आसा तांच्यांनी जे सबमीट करूंक ना पळय न्हू तांकां हांवें सांगल्या पेपर सबमीट करा म्हणून तांकां सिन्स फ्रॉम द ऑक्टोबर 2025 पयली नोटीस केल्ली दुसरी नोव्हेंबर 2025 नोटीस केल्ली ओके दॅन दॅट इश्यू हॅज फ्लॅग इन टू अवर RBI स्टेट लेवल कमिटी आनी ते केल्या उपरांत आतां कित्याक करूंक ना तें हांव सांगूंक शकना बट तांकां सांगलें हांवें अर्जंटली तुमच्या कडेन सगळें आसत तुमी फाल्यांच्या फाल्यां सबमीट करा देन द गव्हर्मेंट वील थिंक ओके दॅट इज म्हाजें इतकें सो आतां जे डेपोजिटर आसा तांकां कितें मेसेज बी आत्ताच्या घडीक तरी लेट मी व्हेरीफाय द पेपर्स लक्षात घे तांचे प्रयत्न आसतले स्टेटस असो दाखोवपाचो वगैरे वगैरे म्हाका 1-2 दीस जाय तांचे कडेन कितें येत म्हणल्या पळोवपाक पूण ते इल्लिगली न्हू आतां ऑपरेट जर करता जाल्यार एक्चुअली इट कॅन बी इलिगल आमच्या हाजे प्रमाणे पूण एक्शन जावची ना तेजेरूय 1-2 दीस पळोवया न्ही दोनी फावट पळोवया फाल्यां परत कितें स्टेटमेंट दिता कितें दितात पळोवया आयज येवपाचे आसले ते एक लेटर दिला अशें आयकता हांवें पळोवना अजून अपॉलॉजी लेटर कितें दिलें अपॉलॉजी लेटर दिवंक जायना पूण तरी अशें सरकाराक ग्रांटेड घेता अशें जालें ना अजुनूय जर ऑपरेशन तांचे चालू आसा हें आसा म्हणजेच आमी लेटर दिला पळय न्ही हय ताजेर पण मुखार एक्शन जातलें न्ही ना जाल्यार कळ्ळें न्ही पळय कितें कंप्लायन्स करतात ते ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काँग्रेस फोंड्याची पोटवेंचणूक लढयतले आनी जिखून लेगीत येतले असो विश्वास विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवान उक्तायलो. फोंड्या पोटवेंचणुकीची तारीख जाहीर जाल्या उपरांत युती विशीं स्पश्ट करतले अशें युरीन सांगलें. सर्गेस्त मंत्री रवी नायकाच्या मरणा उपरांत फोंड्या आमदारकीचे पद रिते आसा. आतां फोंड्या पोटवेंचणूक जाता ताका लागून जायते जाण ही वेंचणूक लडोवपाक तयार जाल्यात. काँग्रेसीन आपली तयारी लेगीत सुरवात केल्या. काँग्रेस फोंडा पोटवेंचणूक लढयतली आनी जिखून लेगीत येतली असो विश्वास विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवान उक्तायलो. पोटवेंचणुकेची तारीख जाहीर जाल्या उपरांत युती विशीं स्पश्ट करतले अशें युरीन सांगलें. ग्रँड ऑपोजिशनाचेर पाटकारान केल्ल्या विधानाचेर पत्रकारांनी एल्टनाक प्रस्न विचारलो जाल्यार तांणी सांगलें पयलीं पाटकाराक वेचून येवनी मागीरूच ताका युतीचें म्हत्व कळटलें अशें एल्टन उलयलो. Ponda AJ, first of all, the date is not enough. But I will, as leader of opposition, make an appeal. I make an appeal also to the other political parties within the state, within the opposition, that there a fight has to be 1-to-1. 1-to-1, there is a fight. We stand a very good chance. And the Congress party itself today in Ponda is strong. We are capable of winning this seat. Whatever Bab Ravi Naik has done, no doubt he was a congressman first, and whatever he has done. But today, if you look, जावं hospital, जावं रस्ते, जावं sewage problem, yes, सगळे जरी जर आमी चयल्यात थिंगा आनी despite the Ponda taluka having 4 MLAs from there, still there are so many things that need to be done. We will definitely speak to the other political parties, and the Congress party will definitely contest. And definitely the plan is to win. We are not here to do just to play an election. We are here to win, and whatever needs to be done to win that election, we will do. Candidate Kurpamane, there is a party, there is a system. Whoever I think is interested, I think we definitely have Rajesh already there in the race. He's already shown his thing. But there are other people, whoever are interested, I believe. The thing is, the cadre is ready. Let the election be announced. I believe the process has already started. People are meeting, all of us, as I speak to you. But the strategy, I will not put it out. But definitely we will win Ponda. 100% we will win Ponda. Ponda seat, actually, आमगेले Congress seat. कळना तुका. So it is our first to ask for that seat. आणि आमचो गेल्ले पाटी आमी उलयले ZP उलयले ड्युरिंग MP इलेक्शन ऑल्सो येस डेफिनेटली केडर वी विल आस्क तेंगेले व्ह्यूज घेतले बट विनेबिलिटी चोवपा जाय. आज BJPचे कितें आहा BJP आसले जाल्यार ते सगळे एकठांय जाता. आमकां along with our cadre we will see that winnability also, and we will put our stake first because Congress तेंगे बाकीच्या कोणा वळखाय ना तेंगे. सो Congress will stake claim for that seat. आता आम इलेक्ट जाले न्हू इलेक्ट जाले म्हणटकीर मातशें तकली डिफरंट जाता. तेची डिफरंट तकली मातशें इलेक्शन पॉलिटिक्स मागीर त्या कोटले सारके सो तेणे इलेक्शन मध्ये ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
बिट्स पिलांनी कॅम्पसात विद्यार्थ्यांक मरण येवपाच्या घडणुका विशीं ह्यान पयलीं चवकशी केल्ली. आता 20 वर्साच्या विद्यार्थिनीक मरण आयल्या उपरांत सरकारान परतून सविस्तर अहवाल मागयला. तशेंच ह्या घडणुके विशीं खर कारवाय करतले. जिल्लो अधिकारी ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करतात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. फाटले फावटी तेजेर इन्क्वायरी केल्ली. हे फावटी म्हणजे कलेक्टर बाकी पुलीस सगळे गेला इन डिटेलान म्हणजे तांच्या कडेन जो रिपोर्ट जो आहा पळय तो मागला आनी स्ट्रिक्टली जी एक्शन घेवपाक जाय पळय ती तेंचेर घेतले वापरता. आनी कित्याक हे परत परत अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स जाता ते अंडर प्रेशर हे ते सगळें सांगता खरें बट हे फावटी बी थॉरोली इन्वेस्टिगेशन करून तांच्या कडल्यान मागता. कमिटी बीन कितें फॉर्म करपाचें आसा तुमी? ऑलरेडी फाटली कमिटी केल्ली आसली तेच्यांनी रिपोर्ट दिला. हे फावटी कलेक्टर थॉरो इन्वेस्टिगेशन स्वता करीत. काँग्रेस विधिमंडळ पक्ष जिल्लो पावंड्याचेर आवाज तुमचो सांगात आमचो जनसंपर्क उपक्रम सुरू करतलो. हाचे वरवीं विधानसभा अधिवेशनात आनी हेर माचेर विचार सादर करपाक नागरिकांकडल्यान सुचोवण्यो आनी प्रश्न मागयतले. ह्या उपक्रमांतल्यान गांवांक, शाराक आनी गोंयच्या म्हत्वाच्या प्रश्नांचेर आपल्यो सुचोवण्यो आनी कल्पना मांडच्यो अशें लोकांक आवाहन केलेलें आसा. आवाज तुमचो सांगात आमचो वरवीं आमी गोंयकारां कडेन थेट संवाद सादपाचो आनी विधानसभा अधिवेशनात आनी हेर माचयेचेर तांचे प्रश्न मांडपाचो यत्न करतात अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन सांगलें. जेन्ना assembly session or the budget session is supposed to be called in the next few days, possibly in the month of March. Normally हे session July म्हयन्यान जाताले. So आमी स्पीकरा लागीं बरयतले उलयतले की हे सेशन लांब जावपाक जाय. मिनिमम ऑफ एटलीस्ट 25 वर्किंग डेज जे इश्यू आमकां घेवपाक जाय ते इश्यू लोकाले डिस्कस करपाक सारके हेजेर म्हाका दिसता एक डिस्कशन जावपाक जाय. तर आवाज तुमचो सांगात आमचो हो अंडर दिस बॅनर वी आर गोइंग टू मूव. इट इज एन आउटरीच प्रोग्राम which the Congress MLAs, the Congress party, frontal organizations, all of us will, I'm making an appeal, and we decide that the issues that needs to be highlighted, issues that need to be taken in the assembly, these issues there is a mobile number 7498254726 and एक email address connect@goaclp@gmail.com. This budget session is possibly the last budget session, after which we might have possibly another session for a small gap, small number of days. त्यानंतर we are all going to go for elections. दीनदयाळ ग्रामीण कुशळटाय येवजणे खाला इयत्ता 8वी ते 10वी मेरेन शिक्षण घेतिल्ल्या 35 वर्सां मेरेनच्या बेरोजगार तरणाट्यांक 6 म्हयने प्रशिक्षण आनी स्टायफंड दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. मंत्रालयात घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत मुख्यमंत्री उलयतालो. तशेंच हे प्रशिक्षण पुरायपणान फुकट आसतले. गोंयांतल्या 12 तालुक्यांतल्या 17 केंद्रांनी हे प्रशिक्षण मेळटले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आमच्या मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी RDA डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या वतींतल्यान दीनदयाळ उद्योग ग्रामीण कौशल्य योजना डिपार्टमेंट ऑफ द रुरल डेव्हलपमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या वतींतल्यान ही योजना सुरू करता. इट द ट्रेनिंग इन द टॉप जॉब प्रोफायल आनी जॉब सेक्टर्स. हातूंतल्यान जे भुरगे 8 to 10 पास पर्यंत आसा अशे अनएम्प्लॉयड भुरगे हांकां 3 म्हयन्याची आनी 6 म्हयन्याची ट्रेनिंग दिवन तांकां एम्प्लॉयड करपाचें सरकारान थारायलां. हेतूंतल्यान जॉब रोल जे आसतले हातूंतल्यान हावसकीपिंग एसिस्टंट, फ्रंट ऑफिस एक्झिक्युटीव, फूड एंड ब्युरेजीस एसोसिएट, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, कॉमिन्स इट इज एन वेअर हाऊस एसोसिएट, जनरल ड्युटी एसिस्टंट्स आनी रिटेल सेल एसिस्टंट एका पद्दतीचे जॉब रोल्स आसतले. हातूंतल्यान फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां ट्रेनिंग दितले, फ्री लर्निंग मटेरियल दितले, तांकां फ्री युनिफॉर्म दितले. तांकां हे रेजिडेन्शियल आनी नॉन रेजिडेन्शियल अशे 2 तरेचे कोर्सीस आसा. तांकां फ्री हॉस्टेल फॅसिलिटीज आसा, फूड फॅसिलिटीज फ्री आहा. तांकां स्टायफंड दितले. तांकां प्लेसमेंट ऑपॉर्च्युनिटी 100% त्या सगळ्या जाणांक प्लेसमेंट करतले. हे गोंयांत जवळपास आमच्या 17 जाग्यांचेर जाता. 12 तालुक्यांनी मेळून वेगवेगळे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत 12 तालुक्यांनी 17 जाग्यांचेर
वेगवेगळे NGOs जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन रजिस्टर्ड आसा तांच्या मार्फत हे जातले. 70% स्टायफंड तांकां 160 पर डे, म्हणजे 3 म्हयन्या खातीर जाल्यार 160 पर डे तांकां मेळटलो. फूड फॅसिलिटीज फ्री, हॉस्टेल फॅसिलिटीज फ्री तांकां आसतलो, ट्रेनिंग मटेरियल फ्री, युनिफॉर्म फ्री. ओके, हे सगळें आसतलें. आनी इंट्रस्टेड कॅन्डिडेट जे आहा ते तांच्यांनी आमी ही लिफलेटीचेर पेडण्या पासून हाज्या पर्यंत म्हणजे काणकोणा पर्यंत हेंचे वेगवेगळे नंबर्स दिल्या. पणजे सध्या मांडवी न्हंयत कॅसिनोचीच बांदावळ पळोवपाक मेळटा. आतां आनी नवी कॅसिनो येवपाच्या मार्गार आशिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सरकाराक बरेच उजरावन काडले. ह्या कॅसिनोक लागून न्हंय दुशीत जाल्या. मुख्यमंत्र्या कडेन हाचेर सारकी जाप ना. कॅसिनो गोंयांतल्यान भायर उडोवपाची गरज आसा अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केल्या. वेंचणुके वेळार आमदारांनी भाशणां दिल्ली कसिनो मांडवी न्हंयतल्यान पुरायपणान काडटले म्हणून. मात आसा त्योच काडच्या बदलाक आतां नव्यो व्हडल्यो कसिनो न्हंयत येवपाच्यो आसा. हाका लागून मांडवी न्हंयचेर आनीक एक संकश्ट कोसळपाचें आसा. हे प्रकल्प फकत न्हंय दुशीत करपाक येतात. आदींच गोंयच्यो न्हंयो 50% दुशीत जाला. न्हंयतले जीव लेगीत दुशीत जाला. कसिनोचे पोके फार खंयच्यान सिवरेजीचे बुरशें उदक सडटा कांयच कळना. हाजेर सरकारान गंभीरतायेन लक्ष घालप गरजेचें आसा. विधानसभेत मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार फकत हांसता. ताजे कडेन जाप ना. कसिनो हे गोंयचे दायज. कसिनो आशिल्ल्यान राज्याची राजधानी सीन सिटी जाला असो दावो करून विरोधी पक्ष फुडारी युरीन कर तिडक उक्तायल्या. These are projects that are polluting the river Mandovi. River Mandovi today 50% of the is polluted. Tinga sogle padiya waste sota. Sogle padiya enka ingache they have no moral right, but Dr. Pramod Sawant loves them. Up to March 2027, he has given them an extension. The state government has given an extension. When I asked him in the assembly, after March, will you throw it out? Aspalagolo. So we are very clear. This is not in the interest of the state. This is not what Goa is. ये गोयंची परंपरा, ये गोयंचे दायज, ये गोयंचे culture. या आई चालो मरे मुख्यमंत्री कडे. Is this what we want? And what is happening there? Are we creating Goa to be another Las Vegas, another Sin City? किती दाखवून दिता तेंका नॅशनल कॅपिटल राहील म्हटली. सो डेफिनेटली these type of issues, जेन्ना काडाचे लँडाचे कन्वर्जन, काडा land was given to giving particular area, 3 lakh square meter of command area today was denotified without taking the Kada. But we raised this issue as well. So why love for one particular person? A crony capitalist into corruption asa. Heje lagun ani we will stand. We will make sure that such type of things should not enter. I have very clearly stated that the pollution is not. The pollution is left in the river. They leave it completely. ती बोटी इंजिन बीन चलता कोणा खबर कोके फार सारे भितर चले बुराक काय आसतले. खुच्या बुरकांतल्यान कितें सोटाय काय कोणा. हे म्हाका दिसता पयले सरकारान सारखे थिंगा लक्ष घालपाक. अरे सगळी सुवेज थिंगा मांडोवीन सोड. There was an issue of Karanjale that the fish had some harmful substance in it. नुस्त्यापासून सारखे दिवपाक. And is this Goa's culture? So when we put this question, we got answers that the Pollution Control Board gives them a clean signal, gives them a green thing that everything is correct. So what on one side you have the Water Resources Minister saying that 50% of the rivers in Goa are polluted. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आडफोड्या बर्च दुर्घटना प्रकरणात अपात्र सरपंच रोशन रेडकराक म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान 14 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. आडफोडे बर्च क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले. ह्या प्रकरणात कांय दिसा पयलीं रोशन रेडकराक हणजूण पुलिसांनी अटक केल्ली.
फोंडा ते मडगांव मार्गाचेर प्रवास करप्यांक महत्वाची बातमी. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 566 आशिल्लो पोरणो बोरी पूल दुरुस्तेच्या कामा खातीर पुरायपणान बंद आसतलो. PWD फोंडेच्या कार्यकारी अभियंतो कार्यालयान जारी केल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण आयतारा 8 फेब्रुवारीक रातचे 8 ते सोमारा 9 फेब्रुवारी सकाळी 8 मेरेन हो पूल येरादारी खातीर बंद आसतलो. ह्या काळात येरादारी पर्यायी मार्गाचेर वळयतले असोय आदेश जारी केला. PWD आज एक नोटिफिकेशन इश्यू केल्लें आसा आनी तातूंत बरयल्लें आसा की बोरयेचो जो ब्रीज आसा तो ब्रीज 8 तारखेक फेब्रुवारीच्या 8 तारखेक म्हणजे आयतारा रातचो 8 ते सकाळी सुमार 8 मेरेन बंद आसता. म्हणजे कंप्लीट रेग्युलर ट्रॅफिक जो आसा सगळे तरेचो हेवी लायट जावं टू व्हिलर हे सगळ्या खातीर तो बंद आसतलो. हाचें कारण म्हणजे ताजो रिपेर वर्क चालू आसा आनी हे 2 दिसांत हे म्हणजे हे एक दिसाक 8 ते 8 मेरेनच्या टायमा भितर हो हांगा रिपेर वर्क PWD करतले. तांणी ट्रॅफिक पुलिसाकय हे नोटिफिकेशन मार्क केल्लें आसा आनी तातूंत म्हणलां की अल्टरनेट रूट जो आसा तो व्हेहिकुलर ट्रॅफिका खातीर दिवचो आनी तयार करचो आनी आतां तांकां सांगचो. सो हो फोंडा साकून मडगांव येता जो मडगांवच्यान फोंडा वचपा आसा जाल्यार तांणी नोटीस घेवची की ह्या रुटाचेर 8 तारखेच्या रातचे 8 हो ट्रॅफिक सगळो बंद आसतलो. तो सुमारा सकाळी ओपन जातलो. बोरयेचो ब्रीज सद्याक खूब ताका खूब अशें म्हणटात की रिपेर वर्क जाय, डॅमेज जालो आसा, तो हालता हे ताका लागून PWDन हे स्टेप्स घेतिल्ले आसा. सद्याक टेम्परवरीली जो रिपेर वर्क करपाक जाय तो करतले. हांगा हाजे रस्तो खूब गडबडीत आसा, रस्त्याक डांबोर गेल्लो आसा. सो हे सगळे वर्क जे आसा हे त्या दिसाक हे करतले अशें सद्याक सुत्रा कडल्यान कळटा. सो लोकांनी हाची नोंद घेवची की आयताराक जो 8 नंतर रातचे 8 नंतर रस्तो ट्रॅफिका खातीर बंद आसतलो. आनी खातीर ट्रॅफिक पुलीस अल्टरनेट रूट्स करतले. म्हणटा तिने खातीर गोंय सरकारान सरकार तुमच्या दारी हो उपक्रम परतून सुरू करपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. मात सरकार तुमच्या दारी लोकांक पडला भारी अशें म्हणीत ह्या उपक्रमाचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान खर टिकाय केली. सरकार तुमच्या दारी उपक्रमाक हजेरी लावपी 80% लोक समाधानी असतात हो आपलो अनुभव. एके कार्यावळीक सुमार 2 ते 2,500 लोक असतात. फाटल्या वेळार 19 कार्यावळी जाल्ल्यो देखून आता परतून सरकार तुमच्या दारी ही कार्यावळ सुरू करपाचो निर्णय घेतला. 6 फेब्रुवारी फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात हाची पहिली कार्यावळ जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. मजगती या उपक्रमाचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान खर टिका केली. सरकार तुमच्या दारी लोकांक पडला भारी अशें म्हणीत सरकाराक उजरावन काढले. आम्ही गोंय सरकारच्या वतीन आमच्या सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम परत एकदा सुरुवात करता. सरकार तुमच्या दारी हाचो कार्यक्रम पहिलो कार्यक्रम हो 6 फेब्रुवारी 2026 शुक्रारा फोंड्या हांगासर राजीव कला मंदिर हांगासर जातलो. सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमांतल्यान लोकांक वेगवेगळे आपले सर्टिफिकेट्स ज्यो जाय पळय थंयसर ऑन द स्पॉट दिवपाचे प्रोविजन आमी करता. भितर रेजिडेंट सर्टिफिकेट आयले, रेशन कार्ड आयले, सोशल वेलफेअरच्यो स्किमी आयल्यो, इन्कम सर्टिफिकेट आयली, गृह आधार आयले, DDSS आयले, सोशल वेलफेअर, सोशल सेक्टर स्कीम, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वॉटर कनेक्शन, हाऊस होल्ड टॉयलेट, लँड म्युटेशन, पार्टिशन कन्वर्जन, एग्रीकल्चर वेलफेअर, डिपार्टमेंट ऑफ द लेबर वेलफेअर स्कीम्स, EDC स्कीम्स, वेटरनरी डिपार्टमेंट, लीड बँक क्रेडिट कार्ड फॅसिलिटीज, ट्रायबल वेलफेअर स्कीम, फिशरीज वेलफेअर, WID स्कीम्स, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, JL बेनिफिशरीज, परत स्कीम फॉर द इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन, हेल्थ चेकअप, आई चेकअप, स्टार्टअप प्रमोशन सेल, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ द IT गोवा डेंटल कॉलेज, EDC, चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, PMEGP, बिझनेस लोन, ट्रान्सपोर्ट, ISLR, DSLR, पोलीस, फॉरेस्ट, GWMC, FDA, प्रोविजोरिया आणि म्हजी घर योजना या सगळ्यांच्यो स्किमीचो फायदो फोंडा तालुक्यातल्या सगळ्या लोकांनी येता त्या 6 तारखे दीस 6 फेब्रुवारी 2020 सकाळी 9 पासून सांजे 5 पर्यंत गव्हर्नमेंटाच्या सगळ्या ऑफिसर्स या राजीव कला मंदिरात अवेलेबल असतले. या सगळ्या योजनेचो फायदो फोंडा तालुक्यातल्या सगळ्या लोकांनी घेवचो. हो सरकार तुमच्या दारी लोकांक पडा बारी 12.5 कोटी रुपया म्हणून 12.5 crores हे फक्त जुमलेबाजी जुमला हे लोकांक
हांव अपील करता सारके वचोन थिंगा जे पण इश्यू आहाय हेल्था इश्यू आहाय पोंडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इश्यू आहाय रस्त्या इश्यू आहाय थिंगा अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू आहा सो मुखेलमंत्री फक्त हे जुमलेबाजी करपाक थिंगा फाल्यां वयतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांतल्या सैम मोगींक आनी सुकण्या मोगींक एक खाशेलें आपोवणें आसा. गोंयच्या रान खात्यान वाळपय 70 वाठारांत 9वे गोंय सुकणी महोत्सव फेब्रुवारीच्या 6 ते 8 तारखे मेरेन घडोवन हाडला. ह्या 3 दिसांच्या महोत्सवात दुर्मीळ आनी रंगीत सुकणी पळोवपाची संद मेळटली. सैमाच्या भोंवडेचो अणभव घेवपाची आनी जायत्या रोमांचक कार्यावळींचो आस्पाव हातूंत आसा अशी म्हायती रान संरक्षक अनिकेत कुमारान दिलेली आसा. तशेंच सैम मोगींनी ह्या महोत्सवात व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे असोय उलो ताणें मारला. Kumar, Deputy Conservator of Forest, Research and Utilization Division, Forest Department, Government of Goa. So this year, Goa Forest Department is organizing the 9th Bird Festival, which is a state festival. It is being organized from 6th February to 8th February 2026 at Valpoi Forest Training School. And our main focus for the bird festival is the Madai Wildlife Sanctuary. The chief guest in the inaugural function will be our Honorable Forest Minister Shri Vishwajit P. Ranway. For participation in the bird festival, one can do online registration. The link of the website is www.birdfestival.goa.gov.in. So there are two kinds of delegates, student delegate and festival delegates, and both can do the registration online. In case there are any difficulties, helpline number is given, so we can help you do the registration if you are facing any problems in online registration. At the bird festival, there will be several types of events. So first event, there will be session by experts. So these experts will be given lectures of duration 1 hour spread across the 3 days of the bird festival. Apart from that, in the morning and evening on the bird festival days, we'll be having birding activities. So we'll take you inside the forest area and the participants will do bird watching. Apart from these bird watching and sessions by expert, we'll also have quiz session and also there will be video screening. In all, it will be a smooth and holistic experience for the participants at the bird festival. For the delegates, food will be arranged at the venue. For the student delegates, the food and stay is free at the venue. Also, for birding, we will provide buses for transportation. Till date, 167 participants have registered for the festival, and we hope that this year it will be a successful event. On the inaugural night, that is on 6th February, after the inaugural function, in the evening we will have a cultural night. So we have involved a local group to do cultural function. So I request all the bird enthusiasts of Goa and across the country to participate in the 9th Bird Festival of Goa, and we, the Forest Department of Government of Goa, will ensure that it will be a exhilarating experience for all of you. ह्या आशिल्लें गोमंतक टुडे हे बुलेटिन मेळ्ळें गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.